हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेले वाचन. भावा भयणीनो, जेजूच्या रोगता वरवीं पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां सोदल्या आसा. ताणें आमकां व्हड्यांतल्यान म्हणजे आपल्या कुडींतल्यान नवी आनी जिवीत वाट उगड केली. आनी त्या भायर देवाच्या घराचो कारभार चलोवंक आतां आमकां एक व्हडलो यादनीक आसा. तर साद्या काळजान आनी थीर भावार्थान गुन्यांवकार अंतस्करणांतली शुद्ध जावन आनी नितळ उदकान कूड धुवन आमी देवा सरशीं वचुया. आमी उच्चारतांव तो भरवंसो थीरपणी सांबाळुया. कित्याक देव आपले भासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रिती मोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कोरण्यो करूंक एकामेकाक कुर्बा दिवंक वावुरया. सोमाती भरून एकठांय जावची आमचे मदें संवय आसा ती थोडी जाणां मोडटात. आमी तशें करचें न्हय. करतें जाल्यार जितलो दीस लागीं पावता तितली आमी एकामेकाक धीर दिवया. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परां तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परां तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोभतो ना तसल्याच मनशां. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परां तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परां तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उजवाड म्हजे वाटेचो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, दिवो पायले पोंदाक वो भाजे तोळा दवरूंक काडटात वय, पेडाचेर दवरूंक न्हय. तर उपरांत उक्तें जावचें ना तसलें कांयच आतां लिपलोलें ना. आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगर मागीर उक्तें जावचें पासून. आयकूंक कोणाक कान आसल्यार ताणें आयकूचें. आनी तांकां सांगलें, तुमी आयकतात ताची जोत्राय धरात. तुमी जोगशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आनी अदिकूय दितलो. कित्याक आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ना ताचे कडलें कितें आसा तेंय काडून घेतलो.